कुडचडे मतदारसंघाची उदरगत करपाक हांव सदांच आसतलों। विरोधक लोक विकास कामाच्या विशयावयल्यान दिशाभूल करतात, अशा लोकांकडल्यान सावध रावप गरजेचें, अशें मंत्री निलेश काब्राल हाणें सांगलां। 12.50 लाख खर्च करून जिल्लो पंचायत क्षेत्रांत शेल्डे तिळामोळ हांगा तळ्याच्या सोंपतीकरणाचें उक्तावण मंत्री निलेश काब्राल हांचे हस्तुकीं जालें। गोंयभर आमचे शेल्डेचे तळे नुस्त्या खातीर फेमस, बाकीचे हे जे सरावंडींग आसा त्या खातीर सगळ्यात फेमस। आमदाराच्यान म्हाजी एक आयडियेन हे ब्युटिफिकेशन करचें, एक पाथवे अशें करचो, फुटपाथ अशी करची, ज्या जाग्यार बसपाक सगळ्यांक मेळचें आनीक गणपती विसर्जनाचे ती निवळ जावचें अशें एक हें आसलें। आनी ते आयज आमदाराच्या सहकार्यान म्हणटा आनीक तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान आयज सिनियर सिटीजन जितले बसता हें काम करता आसतना म्हाका दिसता आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब जॉन्सन डेव्हलपर्स तेंचे वर्गीस बाब आनीक आमचो फ्रांसीस बाब सोल्डेचो हांकां सुद्दां खबर आसा जे सिनियर सिटीजन मदीं आनी गांवचे जे सगळे लोक आसले आमचे जे आमकां कशें करपाचें आनी कितें उरलां जाल्यार आमकां वारंवार फोन मारताले आनी हें अशें करपा जाय की कुडचड्या मतदारसंघा खातीर हांव निवडून येयला, लोकां खातीर हांव निवडून येयला आनी तेजे खातीर कसो आनी डेडिकेट करपाक टायम जो मंगळाराचो आसा हो हांव विचार करतलो आनी लोकां खातीर डेडिकेशन काम करपाचें जे आमी हातीन घेतलां हें लोकां खातीर करता।